जातीपाटा म्हणतात जातीपाटा म्हणतात त्यांना आम्ही तरी ग्रुप सगळे युनिटी जाल्ल्यार आमची जायती कामां जातात आणि जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हे जुडा येतालो म्हणजे बायबलार जेन्ना पासत आसलो आमी तेन्ना म्हणटात मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी बट आमच्या गांवांत मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी म्हणटात ते ना आमी जे परी आमी जियेता व्हडले ती एक युनिटी मायनॉरिटी मेजॉरिटी आनी आमची आतां ती युनिटी आणि युनिटी लागून हांव म्हणटा सगळ्यांक तुमकां कार्य वाटतो जेन्ना आमचे सायबीणीच्या पुरसां आसता जेन्ना आमचे गांवचे कितें फेस्तां आसता आमचे पुरसां तुमी पार्ट घेता ज्यो वात्यो लावन जो धुपाचो पुरमट दिवन आनी साफाई करून सगळे तुमच्या घरांत दॅट शोज द युनिटी ऑफ ओनली आनी जेन्ना आमचे एमएलए बराबर हांव जुडा आयिल्लो एक दीस कमिटी मेळोवन सो तांचो एक रिक्वेस्ट आसलो तांची शेडीचो सो जेन्ना इलेक्ट जावन येलो हांव एमएलए सांगता बसलो आनी आमी दोगांयनी आमचें डिस्कशन जाता एका एक फावटी दोन फावटी आमी बसतात आनी उलयतात कितें करपाचें हाव टू वर्क घालो आनी कितें जाय आमच्या गांवांत आनी कितें करूंक जाय सो तेन्ना हांवें एमएलए म्हणलें आमच्या गांवांत एक शेड रिक्वेस्ट केल्ली सो तो म्हणलो तुज्या फंडांत जाता गो हेड आय एम देर तेन्ना हांवें सरपंचा पळयलो सरपंच सांगलें अशें म्हाका तुका सपोर्ट जावो आणि सदां म्हणटा जेन्ना पंचायत एमएलए झेडपी आनी लोक डेव्हलपमेंट करपाक इजी आनी तें डेव्हलपमेंट आज तुमी पळयलां जे आमी शेड घातला ती आनी डेव्हलपमेंटाक सगळ्यांचो आदार आसा कमिटीचो जावं पंचायताचो एमएलएचो जावं म्हजो सो ही म्हाका घालपाक तुमी एक संदी दिली आमच्या गांवांत आनी हो म्हणजे पयलें काम म्हणजे व्हडलेच्या गांवांत आय फील प्राउड टू डू इट आनी म्हाका दोन ही संधी तुम्ही म्हाका माचये रान दिली म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आम्ही सगळीच उत्सुक आसात आमचे एमएलए कॅप्टन वेळजी विकास हेंगेली दोन उत्तरां आयकुपाक त्यांचे कडेन मागता त्यांनी आमकां मातशें मार्गदर्शन करचें गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. माचयेर जाल्लो आमचो आनी तुमचो सगळ्यांचो आवडीचो व्हडले गांवचो बांडाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो झेडपी बाब जोजफ पिमेंता तसोच तुमचो गांवचो आनी तुमचो आवडीचो आमचो इश्ट तुमचो सरपंच व्हडलेचो बाब सायमन पेरेरा तुमगे कुर्मणी गांवचो आनी तुमगे देवळाचो प्रेसिडेंट बाब प्रितीदास टोटलेकर तशेंच सगळे हांगा हाजीर जाल्ले हे देवस्थानाचे मेंबर कमिटी मेंबर्स आनी नवे कमिटी मेंबर्स सगळ्यांक म्हजो तुमकां आज एक प्रणाम कित्याक आज जे भाशेन जोजफान सांगलां मेजॉरिटी मायनॉरिटी म्हणून काय ना बट इट इज ऑल अबाउट युनिटी आनी जेन्ना हांव निवडून येलो आनी एवढेच वर्सां तुमी जातली जी कामां केलें first thing what I made sure that everybody should be comfortable to make an approach to the MLA. MLA approach जावपाक comfortable कोणूय आसतलो खंयचेय समाजा आसलो सो समाजाक लागून म्हाका दिसता तो समाज मायनॉरिटी जावं या मेजॉरिटी जावं हें चिंतून MLA बरें अप्रोच करपाक या झेडपी बरें अप्रोच करपाक या कोणूय इलेक्टेड मेंबरा बरें अप्रोच करपाक हें जावपाक नाका ताका लागून आमी जितले सुविधा कमेस केले we made sure that we touch all religious institutions. प्रत्येक religious institutionाक आमी कसले ना जाल्यार कसले कामाक न्हू जाल्यार एंगेजमेंट केल्लो आहा जे भाशेन प्रितीदास सांगतालो आमी जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना पयले फावटी हांव देवळा आयलो आनी हांवें सांगलें की वॉट इज युअर प्लॅन कित्याक मुगे टायमाक 100 वर्सां देवळांत जातली सो मुगे 3 वर्सां मध्ये देवळा 100 वर्स जातली आमच्यांनी देवळा लागून कित करपाक जाता वॉट आर द वर्क दॅट वी डू सो तितून आमगे हे चर्चा चालू जाली आनी आय थिंक दिस इज द पार्ट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स 100 इयर्स कितलेशे आमदारांनी भरपूर काम केल्लें आसा सगळ्यांकडे कंट्रिब्युशन आहा आनी हे करून आमी आतां एज एमएलए आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे देवळांनी कोलवाचें देवूळ आहा बाणाले आहा हे व्हडले देवूळ तशेंच इगोर्ज्यो सगळी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन आमगेली सोलारा वचपा जाय एंड आय वील डू माय बेस्ट ह्या देवळाक 100 वर्स पयले हे देवळाक ते सोलार पावलो आसा
कसले आमच्या लायटीन will all go under solar. So this is going to be the first constituency where we are going to get solar for all religious institutions. आणि this is one step to show that togetherness. फंड जो आहा तो डांबोर घालपाक, लाईट घालपाक ही साधारण कामां सगळे करीत आसा. पूण फंड डिस्ट्रीब्युशन कम्युनिटी वाईज सगळ्याक लागू जातले जाग्यार दिलो. कित्याक प्रत्येक घराक हांव फंड एलोकेट करपाक कडेन शकचो ना. पूण प्रत्येक रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन जावं तें देवस्थान जावं इगोर्ज तेका जरी फंड आमी डिस्ट्रीब्यूट केलो जाल्यार सगळ्यांचो म्हाका दिसता एक ब्लेसिंगूय मेळटा आनी सगळ्यांकूच तें कामूय पावती जाता. सो हे चिंतून आमी मोस्टली जी कामां हांवें आमी ते भाशेन थारायल्ली आहा. पूण जे भाशेन सुदर्शन सांगला जावं ती पंचायत जावं तो झेडपी जावं ते म्हणजे एक संस्था सगळ्यांचे जरी तरी येस आहा लेट्स डू इट जाल्यार म्हाका दिसता असली कामां पाट्यो मारनासतना पणजे वचनासतना आनी पेपर वर्काक लागून परत पाट्यो मारनासतना वन एक गो अप कर काम जाता. वाय बिकॉज देर वॉज एवरीबडी इज येस एंड आय थिंक दिस इज द स्टेप अहेड वॉट वी हॅव टू डू. हे सांगून मुगेलो जो वावर आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव लास्ट टायम जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना हांवें दिसांनी सांगलें सगळे कमिटी मेंबरांक सांगलें की आमगे जी हो हिंदू समाज आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां आमी आनीक आमगेल्या वावराक लागीं हाडपाक जाय. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आज आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशन दोळ्याचो दोतोर एक मिनी क्लिनीक विजन क्लिनीक म्हूण आमच्या बाणावले ऑफिसान आहा, कार्मोना ऑफिसान फ्रायडेचे आहा. तुमी सगळ्यांनी येवचें दोळे चॅक करचे. कोणाचे दोळे बरे आहा तेमी चॅक करचे कित्याक दोळ्याचो प्रेशर चॅक करता. तो प्रेशर तुका पडना बट थिंग चॅक केले म्हणटरी पडटा. तुमी ह्यो फॅसिलिटीज घेवच्यो. केन्ना डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन मंडे टू सॅटर्डे जनरल फिजिशियन आहा 9 o'clock to 6 o'clock बेनावले ऑफिसा कडेन. भुरग्यांक लागून पिडियाट्रीक दोतोर येता एक 1.5 ते 2 वरां ऑन थर्सडे इवनिंग कार्मोना ऑफिसान. कानाचो दोतोर येता म्हयन्याक एक पाटी सेकंड सॅटर्डे बाणावले ऑफिसान. सो हे सगळे लेटर्स जेन्ना आमी प्रमोट करता आमी ऑलरेडी देवळां सांगता बट तुम्ही येवपा जाय फॅसिलिटीज घेवपा जाय. कित्याक ह्यो फॅसिलिटीज तुम्ही घेतल्यो जाल्यारय म्हाका एक संदी मेळटा की त्यो फॅसिलिटीज अपग्रेड करपाक. सो मुगे एकूच मागणें आवर ऑफिस इज व्हेरी ओपन. वी आर वेलकमिंग एवरीवन. जे तुमगे केन्नाय आडकुळे आहा गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी जायते फाटी त्रास पडटा. कॉमन मॅन जो आहा ताका त्रास पडटा. त्या त्रासाक जरी तरी मातशें एक पुश मेळ्ळो जाल्यार कामां बेगीन जाता. सो ते जर तुम्ही केन्नाय तुमकां वयर सकयल आडकोड जाल्यो प्लीज कम टू आवर ऑफिस. वी आर व्हेरी ओपन. आमगे स्टाफ आहा इज व्हेरी कॉर्डियल. मुगे नंबर सगळ्यां कडेन आसचो 9822134134. हो मुगे पर्सनल नंबर सगळ्यांनी घेवचो सो दॅट सगळ्यांक एमएलए कडेन फर्स्ट हँड अप्रोच आसपाक एंड वॉट एव्हर इज देयर वी कूड ट्राय टू हेल्प यू टू रिझॉल्व युअर प्रॉब्लम. हे सांगून आयच्या दिसाक म्हाका हांगा आपयल म्हणून आनी उलोवपाक संदी दिली म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही आज इतली खुश आशिल्ली सगळे आमगे नवीन सभामंडप जालो आमगे मुखेल सयी आयली आसा तेतून मातशें एक काम उरलें दिवली पेटोवपाची उरली. पण ती दिवलीची आमी आतां पेटोवन सुरवात करुयात की आमगेलो कार्तिकोत्सव आयजसान सुरू जाता. हांव मागता आमगेले सगळ्या मुखेल सोयऱ्या कडेन की तेणी दिवली पेटोवन कार्तिकोत्सवाची सुरवात जाली अशें दाखोवपाचें. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून आपली खुशी जाहीर करते.
आभार प्रदर्शन करपाचो मान खरें म्हणल्यार मंदिर कमिटीचे सेक्रेटरी श्री विनायक रायकर यांचो आसा. पण आयच्या दिसाचे ते यजमान म्हणून हांव मागता सौ सुप्रिया लोटलीकर यांचे कडेन की त्यांनी जमलेल्या सगळ्यांक आभार प्रदर्शन करचे. श्री विठ्ठल रखुमाई प्रसादित विजयाची समज फोडली आणि मंदिर कमिशनच्या वतीन आयच्या आमचे मुखेल सोयरे कॅप्टन बेन्झी नियगस तसेच मानाचे सोयरे श्री जोझफ पिमेंता, श्री सायमन पेरेरा आणि तुमकां सगळ्या भाविकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कार्तिकोत्सव सुरू जाल्लो आसा आणि त्याची कार्यक्रमाची थोडकीशी एक रूपरेखा तुमकां सांगता. श्री जोझफ पिमेंता, श्री सायमन